आमच्या अस्तम घाटान आस्पावपी म्हादय अभयारण्य आणि ताच्या लागसार जो रानाचो वाठार आसा तातूंत आमकां पळोवपाक मेळटा तरातरांचे कृमी कीटक आणि हातून आस्पाव जाता वाघाच्या वयेचो. वाघाची वूय म्हळ्यार पील मेलिपीड आणि ही पील मेलिपीड जी आसा ही खंयच्याय परिसंस्थेन आरोग्य जेन्ना त्या वाठाराचे बेस बरे आसता तेन्ना आमकां ती दिश्टी पडटा. आता पावसाच्या दिसांनी 4 म्हयन्या खातीर ही पील मेलिपीड जी आसा ती आमकां चडांत चड दिश्टी पडटा. तेचे फाटलें मुख्य कारण म्हणजे ह्या प्राण्याच्या एकंदर अस्तित्वा खातीर गरज आसता वलसर आसपी पानां, कुजलेली पानां जी आसा ती खावपाचें काम जे आसा ते ही पील मेलिपीड करीत आसता. आमच्या पर्यावरणात ताची राखण जावची ह्या नदरेंतल्यान जे तरातरांचे कृमी कीटक महत्वाचे योगदान करता तातूंत आस्पाव जाता ह्या वाघाच्या उयेचो. दिसता जरी सादी आमकां पूण तिचे काम जे आसा हे खूप महत्वाचे आसता. कित्याक आयज आमी जेन्ना पळयता की माती जी आसा ही माती आमकां राखून दवरपाची आसा जाल्यार ह्या मातीची निर्मिती करपा खातीर आमकां अशे कृमी कीटक जे आसा ते मदत करता आणि तातूंत आस्पाव जाता ह्या वाघाच्या उयेचो. ही वाघाची उय इतकी संवेदनाशील आसता की तिका मनशाच्या पायांचो स्पर्श जालो किंवा तिका दिसता की आपल्या सभोवताली कितें तरी अडथळो आसा, अडचण आसा आपल्या अस्तित्वा खातीर जाल्यार बेगोबेग ती आपणाक कवटाळून घेता. सगळे जे तिचे कवच आसता ते कवच तिच्या भोवताली येता आणि तिचे राखण करपाचो यत्न करता. वेस्टर्न घाटाक आमकां खुबशे जीवजंतू पळोवपाक मेळटा आणि प्रत्येक जीवजंतून तांचे वेगळेपण आसता. तशेंच आयज आमी सध्या वेस्टर्न घाटाक आसा आणि वेस्टर्न घाटाक आमकां एक आगळो वेगळो असो जीव मेळ्ळो. ताचें इंग्लिशीन नांव पील मेलिपॅड म्हणटात ताका आणि लोकल लँग्वेजीन आमी जर म्हणूंक गेले जाल्यार ताका वाघाची उय म्हणटात. जर एका बारीक तुमी जर पळयलें जाल्यार ही जी वाघाची उय आसता ती जवळ जवळ एक आंगठे जी आसता आणि चलतना ताका जर कोणें इंटरप्ट करीत किंवा जर हात लायत जाल्यार ती एक सामको बॉल असो कन्वर्ट जाता आणि आपल्या प्रोटेक्शनाक लागून ती स्वताकूच कवर करून घेता आणि ती एका बॉलान कन्वर्ट जाता. वाघाचेर जशे स्ट्रिप्स असतात तशेंच ते तरेचे पट्टे जे ही जी आमची वाघाची उय आसता तेजेर पळोवपाक मेळटा. म्हणूनच मे बी एका वाघाची उय अशें नांव पडलें आसा आणि ही सामकी आगळी वेगळी अशी वाघाची उय जी आमकां वेस्टर्न घाटाक पळोवपाक मेळटा. सत्तरीच्या स्टुडंटा खातीर